नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। जुलै मेरेन तरी जीएसटी भरपाईची शक्यता नाच। केंद्राकडेन 1 लाख कोटी वयर अडकले गोंयचे 750 कोटी। आरबीआयचे रीण घेवन भरपाईचो प्रस्ताव जीएसटी मंडळा मुखार। सांताक्रूज शूटआउटा उपरांत हडफड्यां खून। वेटरान वेटराक तोपलो। तोडा मार्गावेल्या तरणाट्याचो खून। लॉकडावन संचारबंदीत कायदो सुवेवस्थेच्या बारा। विरोधकांच्या हातांत आयतें कोली। सरकारी तिजोरेच्या खडखडाटांत स्टॅम्प ड्युटीचो आधार। 2 म्हयने भितर जमनीचे मिनिमम रेट बदलून बिल्डिंगाचे मिनिमम रेटीय चालीक। कायदो खात्यान थारायता नवे नेम। संवसारभर आंतरराष्ट्रीय योग दीस। कोरोनाच्या फाटभुंयेर घरच्या घर योग, फामिली बरोबर योग। कांय संस्था स्कुलांनी डिस्टन्सिंगान मर्यादीत कार्यावळी। सूर्यगिरण जालें। 3 वरां 27 मिनटां कालावधीच्या गिराणाचें उत्तर भारतांत बरेपैकी दर्शन। पृथ्वी आनी सुर्या मदीं चंद्र आयिल्ल्यान सूर्य लिपलो। पळयात सूर्यगिरण। आनी डिझेल सबसिडी बंद करता म्हूण बसवाल्यांचो बोवाळ। सबसिडी बंद केल्यार विद्यार्थ्यांक 50% दिता ती सूट बंद करपाची शिटकावणी। सोदतात कदंबा प्रमाण सबसिडी। राज्यांक जुलै सोंपा मेरेन तरी जीएसटीची भरपाय मेळपाची शक्यताय नाच। राज्याची 1 लाख कोटी वयर भरपाय केंद्रा कडेन आडकल्या। 15 जुलयाक जावपा आशिल्ले जीएसटी कावन्सिलाचे खासा बसकेंत जीएसटी भरपायेक सेसाचें कशें कितें करचें तो मुखेल विशय आसतलो। आरबीआय कडच्यान रीण घेवन जीएसटी भरपाय दिवपाचेंय सरकाराचे तकलेंत घोळटा। खासा रिपोर्ट। मंगळारा प्रधानमंत्री मोदी बरोबर जाल्ले विसीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जीएसटी लुकसाण भरपाय, कोविड रिलीफ फंड आनी मायनिंगाचो विशय काडलो। गोंयची अर्थीक घडी जाग्यार बसतली जाल्यार ह्यो गजाली जायच म्हूण प्रधानमंत्र्याक विनवणी। मात सध्या केंद्राचीच आदार करपाची परिस्थिती ना। येणावळीचे स्त्रोतांक केंद्राचे प्रयोग चल्ल्यात। गोंय सरकाराची कर येणावळ 80% वयर पडल्या। जीएसटी पडला, केंद्र सरकार लुकसाण भरपायूय दिना। केंद्र सरकार 750 कोटी लुकसाण भरपाय दिवचो आसा। केंद्रा कडच्यान टॅक्साचो वांटो म्हयन्याक 250 कोटी येवंक जाय, येता 177 कोटी। लॉकडावनाक लागून वॅट, स्टॅम्प ड्युटी सगळीच येणावळ पडल्या। मायनिंग, टुरिझम बंद, गोंयचेर हेर राज्यां परस मोठें संकट। गोंयची फार्मा इंडस्ट्री सोडल्यार हेर कंपन्यांच्या प्रोडक्शनाक नेट ना। मागिल्ल्या पॅकेजीचेरूय केंद्रा कडच्यान कांयच हातार पडिल्लें ना। मुख्यमंत्र्यान कोविड रिलीफ फंडा सकल आदार मागला। येणावळ सगळेच वटेन पडिल्ल्यान सावंत सरकारान खर्च कपात सुरू करून सगळीं नवीं कामां, नोकर भरती, सवलती, खरेदी डिसेंबर मेरेन होल्डार दवरल्या। सरकाराचे पगार, ग्रांट, पेन्शनाचेर म्हयन्याक सुमार 500 कोटी। आदल्या रिणांचे जूर, प्रिन्सिपल भरूंक म्हयन्याक 200 कोटी। वीज खरेदीचेर म्हयन्याक 150 ते 175 कोटी खर्च। सरकार सध्या होच 800 कोटी खर्च कसो तरी धुकलता। डीएसएस, गृह आधार सारकिल्ल्यो येवजणी आडकल्यो। कंत्राटदार बाकीची बिलांय सध्या पेंडिंग दवरल्यात। विरोधकांक सरकारी खर्च कपात सिलेक्टिव्ह दिसता। आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल जर खच्चीकरण करनासतना तांकां ह्या स्किमी पासून वंचित करचे न्ही, ही आमची मागणी आसा। आणि ही मागणी आमी दसाक लावन दवरतले। असेंब्ली येतना आमचे आमदार ह्या मागणीच्या बाबतीत पाठपुरावा करत रावतले। मुख्यमंत्री म्हणटा खर्च कपात मागतात तातूंत सरकारी स्किमी येतात हाची जाणीव विरोधकांनी दवरची। नो डावट गव्हर्मेंटान तेद्या वेळार काडलेली स्कीम आसतली की तांचो इंट्रस्ट फारीक करपाचो, तांकां 2% इंट्रस्टान लोन दिवपाचो। ऑस्टरिटी मेजर्साच्या अंडर हें येता, हें विरोधकांक याद उरपाक जाय, तेजी गरज आसा। सरकार सध्या पगार, पॉवर परचेज बिलां, रिणांचे जूर, प्रिन्सिपल भरपाय असल्यो सापूच चुकाना जाल्ल्यो गजाली येता ते येणावळींतल्यान आनी नवीं रिणां काडून कश्यो तरी धुकलता। केंद्रा कडच्यान पयसो येना, राज्याची येणावळ ना, सरकारी कामां आंगार पडिल्ले कॉन्ट्रॅक्टर तर सध्या 100% सुक्यार। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सांताक्रूज शूटआउटांत गुळी घालून एकल्याक मारपाचें प्रकरण ताजें आसतनाच हडफड्यां, फांतोडेर खून। वेटरान वेटराक तोपलो। हॉटेलांत वेटर म्हणून आशिल्ले यूपीच्या राम भरोसेन दोडामार्ग पिकोळेच्या विश्वनाथ गांवस म्हणटा त्या बरोबरच्या वेटराक मारलो। शेनवारा फांतोडेर सुमार 3 कर्म।
पोलिसांनी सकाळी ताका धरलो. लॉकडावनात रातची संचारबंदी आसतना कायदो सुवेवस्थेच्या बारा विरोधकांक इशूचेर इशू. लॉकडाऊन संचारबंदी असताना 2 दिसात 2 खून. सांताक्रूज शूटआउट प्रकरणा उपरांत हडफड्या खून. हॉटेलात वेटर म्हूण कामाक आशिल्ल्या युपीच्या राम भरोसेन दुसरो वेटर विश्वनाथ गावसाक सुरो तोपलो. विश्वनाथ दोडामार्ग पिकोयेचो. शेनवारा राती उसरा मेरेन दोगूय जागे आशिल्ले. वाद जालो आनी तातूंतल्यान खून जालो. पुलिसांनी सकाळी राम भरोसेक धरलो. मजगतीं सांताक्रूज शूटआउट प्रकरणात धरिल्ल्या 9 आरोपींक जुईजा मुखार उबे केले. सगळ्यांक 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. आयतार आशिल्ल्यान सुनावणी जुईजाच्या थियेच्या घरांत जाली. सांताक्रूजात इम्रान बेपारीच्या घरांत घुसून मार्सेलिनो गँगान पिस्तुलान फारपेट केल्लो आनी हत्याऱ्यांनी गाडयो फोडिल्ल्यो. गुळी लागून गँगांतलोच एकलो सोंपिल्लो. आदल्या वादांतल्यान हो प्रकार घडला म्हूण मुळावे चवकशेंत दिसून आयला. ह्या फुडें अशें चल्लें जाल्यार ही भिरांकूळ जावन आसतली. म्हाका याद येता जेन्ना रवी नायक चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे एंटी एलिमेंट्स बंद जाल्ले. तशें हांव चीफ मिनिस्टर तांय मागता हेजेर कडक कारवाय दवरची. With regards to facts of this case, Mr. Marcelino Dias, what he has to say is this, that they had gone to the house of the other person, that is Mr. Imran Bepari, with an intention to damage his property and to create fear in his mind. When they entered his premises, there were gunshot fired on Mr. Marcelino and his friends, and in which the bullet was hit. Injury was received by Mr. one Sonu Yadav, who later succumbed to injuries in GMC. आरोपी आड 2 FIR नोंद जाला. इम्रान बेपारीक मारपाचो यत्न केला म्हूण पयलो FIR. सोनू यादवाचो खून केला म्हूण दुसरो FIR. लॉकडाऊन संचारबंदी असताना राज्यात मारामारी खून जाता म्हूण विरोधकांच्या हातात आयतेच खोलीत आयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2 म्हयन्या भितर जमनीचे आनी रियल इस्टेटीचे मिनिमम रेट बदलून चालीक लागतले. ह्या फुडें जमीन आनी रियल इस्टेटीचे मिनिमम रेट दर वर्सा ठरावीक बदलतले. तशें नेम करपाचें काम कायदो मंत्री काब्रालान हातांत घेतलां. फाटलीं कांय वर्सां सरकारान रेटींक हात लावंक नाशिल्लो. आतां अकस्मात वाडप शक्य ना म्हूण वर्सुकी वाड. तिजोरेंत खडखडाट. वेळ प्रसंगाक स्टॅम्प ड्युटीचो आदार. मायनिंग बंदी उपरांत तिजोरी हालिल्ल्यान पर्रीकार सरकारान 2013 जमनीचे सरकारी कमीत कमी अधिसूचित रेट वाडयल्ले. तेन्नाय ते खरे मार्केट रेटी परस 5 ते 10 पटीन कमीच आशिल्ले. उपरांत येणावळ मंत्री जेनिफर 2020 हे दर 20% वाडयता. तेच बरोबर बिल्डिंगां खातीरूय मिनिमम दर थारावपाचो निर्णय जाला. काब्राल म्हणटा दर वर्सा जमनींचे आनी बिल्डिंगांचे मिनिमम अधिसूचित रेट ठरावीक बदलतले. सो म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. 2 म्हयन्या फुडें सो आमी मिटींग घेता, ती म्हाका आपयता आनी तिचे म्हजें सजेशन घेता. सो हो जो भाग आसा रेवन्यू डिपार्टमेंटाचो, आमचो भाग तो आसा तो आमी केल्लो आसा ऑलरेडी, आनी तेंच्या वांगडा आमचोय भाग जावन वयतलो की आसा इट शूड गो. बिकॉज नाव आतां आमी कितें करता, जो करता दॅट इज वॉट आय हॅव रिक्वेस्टेड आमच्या रेवन्यू मिनिस्टराक, आनी आय थिंक शी इज गोइंग टू डू तर. आनी परतून आनी कमिटी काय ना. एवरी इयर इट वील गो. ओन्ली इफ द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स इट टू स्टॉप देन दे हॅव टू स्टॉप. बट ऑटोमॅटिकली इट रिव्हिजन जावपाचें ना. ते चालू आसा, वर्किंग चालू आसा तेंचें. हांव सांगूं शकना ती जेनिफर बिल्डिंगाचे रेटींग. हां, बिल्डिंगाचे डिप्रिसिएशन जाता न्ही एवरी इयर, आनी जमनीचे रेट एप्रिसिएशन जाता. सो डिप्रिसिएशन आनी एप्रिसिएशन हे दोनूय ते चालू आसा करपाचें. अशें तेंचें म्हणणें आसा. म्हजें म्हणणें आशिल्लें लास्टाक ते कितें करता ते रेवन्यू डिपार्टमेंटाचें आसा ते करूं, पूण एटलिस्ट 20% वाडटलो. जमनीचे रेट 7 वर्सां वाडोवंक ना म्हूण आतां एकदम 100% वाड करपाक शकना. फाटल्या सरकाराचे चुकी खातीर आतां एकदम तशें पावल उखलप खंय बरोबर न्ही. चुकी कोणाचें आसलें तेजें उलोवप ना, पूण कोणें करूं ना म्हूण आमी करचें न्ही अशें ना. आनी डायरेक्ट 100% वाडोवपाचें हें सारकें न्ही, आनी ह्या टायमार तें करपूच न्ही. सो जी गोश्टी जाता त्यो मिनिमम करपाक जाय ते करतले. तेजेरूच आमी उरले जाल्यार फुडें आमी काम करूं शकचे ना. सो आमी आतां हें करतले म्हणजे फुडें मागीर स्टेप तशें वाडटले. ना कितें जाता पळय, मार्केट प्रायजार हाडले वो हाडना ही गोश्ट तुमी सांगता ती सारकी, पूण कोणाकूय जाल्यार आतां सपोज एग्जाम्पल खंयचे तरी वाठारान आतां 4,000 रुपया आसलो रेट 2013. आतां तो आमकांय खबर आसा 10,000 आसा. सो इट इज गेले ऑलमोस्ट 100%. लोक मागीर परतून उलोवपाक लागतले. सो इट इज बेटर टू ग्रॅज्युअली टेक इट टू दॅट लेवल. सो वी हॅव स्टार्टेड टू एक्सरसायज. नेक्स्ट इयर तेच्या फुडले एक्सरसायज अशें करून ते समवेअर ओवर द नेक्स्ट 2-3 years or 4 years
आयचे घडयेक सरकार वर्साक 500 ते 600 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी जोडटा. जमनीचो खरो मार्केट रेट सरकारी रेटीचे 8 ते 10 पट रियल इस्टेटीक समांतर उजो पेटत म्हूण सरकाराची कसरत. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस. कोरोनाक लागून हे फावट सरकारी वा शिक्षणीक संस्थांच्यो मोठ्यो सामुहीक कार्यावळी जाल्यो ना. घरच्या घरा योग, फामिली बरोबर योग. आयुष्य मंत्रालयान ह्या निमतान व्हिडिओ ब्लॉगिंग सर्तय दवरिल्ली. गोंयकारांनी घरच्या घरा फामिली बरोबर योग केलो. कांय संस्था स्कुलांनी मर्यादीत उपस्थितीत डिस्टन्सिंग सांबाळून कार्यावळी जाल्यो. पळयात योग दीस. साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें. योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है. स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है. म्हाका जर कंट्रोल दवरपाचो आसत जाल्यार म्हाका दिसता इंटरनॅशनल योगा डेच्यान सुरू जाल्लो हो योगाभ्यास आनी योग साधना सातत्यान आनी सगळ्या लोकांक म्हणजे आपूण आपल्या फॅमिली आनी इतरांच्या फॅमिली पर्यंत पावप, हे जर आमी सातत्यान प्रॅक्टीस करीत जाल्यार निश्चितच फक्त कोरोना व्हायरसच न्हय तर कित्येक दुयेंतां पासून आमी खूब खूब पयस रावंक शकता. योगाभ्यास आणि आयुर्वेद ह्यो आमकां पुरातन काळान दिल्ल्यो देणगी आसात आणि हाचेच अर्पण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 6 वर्सां पयलीं संपूर्ण जगाक दिल्ले आसा. योगाच्या अंतर्गत आमी योग साधना करून शारीरिक तंदुरुस्ती करपाचे आणि मानसिक संतुलन बरे तरेन सांबाळपाचे एक वैशिष्ट्य आसा. अत्यंत गरजेचें प्रत्येकाच्या जिवना भितर आपले मानसिक संतुलन राखपा खातीर. म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक योग दिनाच्या शुभेच्छा बरोबरच आजपासून योगासना व योगाभ्यास करपा खातीर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां. सूर्यगिराण जालें. फांतोडेर 4:45 वेध. दनपारां 1 जावन 38 मिनटां मेरेन आशिल्लें. 10 जावन 1 मिनटांचेर गिराण प्रत्यक्ष सुरू. 11:38 मध्य जालो. उमाशेक पृथ्वी, सूर्य, चंद्र एके ओळींत येतात तेन्ना सूर्यगिराण जाता. पृथ्वी आनी सुर्या मदीं चंद्र आयिल्ल्यान कांकणाच्या आकारान सूर्य झांकता. 3 वरां 27 मिनटां कालावधीचें हें गिराण उत्तर भारतांत अभ्यासकांक बरे पैकी पळोवंक मेळ्ळें. Today we witnessed the annular solar eclipse. In Goa it was visible only up to 47 to 48% obscuration. However, in north of India many people were able to see, we won't call it a total eclipse, but it's called a complete annular eclipse wherein we see the ring of fire. In Goa we could not as an association hold public observations because of the ongoing COVID situation, but most of our members through WhatsApp, Facebook and YouTube witnessed this event. I tried to do some photography of it using my camera and a simple solar filter. ग्रहण काळामध्ये विशेष करून स्नान, जप, तप, तर्पण, श्राद्धविधी, दानधर्म अशा प्रकारच्या या ज्या गोष्टी आहेत ज्याला विशेष महत्त्व दिलेलं आहे त्या महत्त्वाला अनुसरून आज या ठिकाणी या सगळ्या मंडळींनी एकत्रितरित्या येऊन या ठिकाणी हे जपजाप्य केलं. आता घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. रोखड्याच परत मिळूया. बार्ज रिपेराक एडीसीन आदार करचो म्हणून बार्जवाले मागतात. बार्जवाल्यांची संघटना हालींच MSME म्हणून रजिस्टर जाल्या. बँको खंय पळोवन घेवंक तयार नात. मायनिंग सुरू जायत जाल्यार बार्जी तयार ना म्हणून संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधव प्रुडंटा कडेन उलयलो. मायनिंग ताकतिकेन परत सुरू करूंक यत्न करचे, कायदो दुरुस्ती जाय म्हणून मायनिंग पीपल्स फ्रंट मागता. All these barges require funds. At least 30-35 barges of ours members, they don't have funds, and neither
the banks are willing to fund them. They feel that what is the guarantee that the mining will start? We have to spend almost, at least for big barges, will require something between 70 lakhs to 1 crore for repair of these barges. Small barges, at least 30 lakhs to 50 lakhs जाय पडटा repair करपाक. Since banks are not going to fund, the only person who can fund us is Economic Development Corporation, means EDC of Goa. And we have given letter to the EDC that kindly fund these barges, because this is now the bare necessity. These barges, if they are not repaired, even Goa government will suffer. The income of Goa will come down. And now that all the barges are being registered under MSME sector, and MSME is the priority of Government of India, we feel that funding at this stage is much easier. So Government of Goa as well as Port Ministry under the leadership of Mr. Michael Lobo, Honorable Minister Michael Lobo has promised us that he will look into it, and he'll also make efforts to see that the barges are made available when the mining starts. टुरिझम आणि 2 वर्सां तरी जाग्यार येवचे ना. मायनिंग आशिल्लें तशें सुरू करात म्हूण मायनिंग पिपल्स फ्रंट मागता. आणि गोंयचें मायनिंग जर सुरू जावपाचें जाय जाल्यार दोनच पर्याय ताका आसा. एक, सुप्रीम कोर्टान ताणें ऑलरेडी स्टेटमेंट केलो लास्ट टायम की आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, मायनी आसा त्यो 2037 पर्यंत हें करपाक तयार, आमकां ऑब्जेक्शन ना, असो तांचो स्टेटमेंट आशिल्लो. लेजिस्लेटीव क्युअर म्हणजे एमेंडमेंट करून 2037 तक हें एमेंडमेंट करून सरकारान ह्यो गोंयच्यो मायनी चालू करपाक ताची आवश्यकता आसा. आज एम्प्लॉयमेंट खंयच्योच आनी इंडस्ट्री दिवंक शकना, कारण फुडले 2 वर्सां तरी टुरिझम गोंयचो उबो रावंक शकचो ना, कित्याक टुरिस्टच गोंयांत येवचे ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू. पर्रीकार सरकारान सुरू केल्ली डिझेल सबसिडी हें सरकार बंद करता म्हूण बसवाल्यांचो बोवाळ. 1500 डिझेल 8, पेट्रोल 9 रुपया वाडलां. सबसिडी बंद केल्यार खंय विद्यार्थ्यांक 50% दिता ती सूट बंद करची पडटली म्हूण शिटकावणी. कदंबाचे 500 बसींक 70 कोटी जाल्यार 1,500 प्रायवेट बसींक फक्त 16 कोटीच म्हूण वेल्यान प्रस्न. कदंबाक तर 500 बशींक 70 कोटी दिता जाल्यार आमच्या 1,500 बशींक 16 कोटी कित्याक? तेन्ना आमकां तेंच्या पेक्षा 20% दिवचे आनी आमकां खूश करचे. तेणी एक नवो क्लॉज आमकां दाखयलो की ज्या जाग्यार कदंबाचें पॅरलल कॉम्पिटिशन ना ज्या रुटार, त्या ऑपरेटरांक फ्युएल सबसिडी मेळची ना म्हणून. त्या खातीर अशें जालें की आमच्या मदले थोडे ऑपरेटर बारीक गांवांतल्यान ज्यो बसी चलताल्यो ते सबसिडींतल्यान भायर उरोंक लागले. त्या आमच्या भावांक सपोर्ट करपा लागून आयज आमी ही मेन मिटींग घेतल्या की आमच्या मदीं डिफरन्सीस ना. म्हाका मेळटा म्हणून हांव सबसिडी घेवन कुशीक रावचो ना. आमी सगळे एक आसा आनी जो मेरेन गांवच्यान पॅसेंजर ते सिटीन येना तो मेरेन ते सिटींतल्यान पणजे पावना. आमी स्टुडंट 50% कन्सेशन दिता, आमी हँडिकॅपांक फ्री सोडटा, अशें कितलेच आमी लोकांक सेवा करता. पूण आमी आतां सांगूंक सोदता सरकाराक की फ्युएल सबसिडी तुमी कित्याक बंद करता? फाल्यां 50% आमी कन्सेशन भुरग्यांक दिता, तें आमकां बंद करचें पडटलें. तेन्ना आमी सरकाराक सांगलां आतां पळय डिझल वाडल्या, ती परिस्थितीच ना आमची गाडयो चलोवपाची, आनी तुमी जेन्ना हे आमकां सबसिडी दिता तेजेर आमी जगता. ही तुमी बंद करूं नाका. आमकां ह्यो सबसिडी आजून पासून सारक्यो मेळना. कदंबाक बस सबसिडी दिल्या ते पयशे घेवन मेळके, पूण प्रायवेटवाल्यांक आजून पेंडींग आहा सबसिडी पळय. आमची ह्यो सबसिडी बसून आमकां दिल्या फ्युएल ती आयज जवळ जवळ 1.5 वर्स जाल्यार आमकां कांयच मेळूंक ना. कित्याक मेळना तें आमकां कळना. डिझेल पेट्रोलाची रेट वाडल्या म्हूण लोक बेजार. 10 रुपया पेट्रोल वाडला, ते कितें आमी कशें काडपाचे दीस? गव्हर्मेंटाक कितें करूंक जाय हितून न्हू. आमी जॉबलास आसा, आमकां जॉब ना, आमी कशें दीस काडटा आमकां खबर आहा. 10 रुपया वाडला म्हणल्यार देट्स अ बीग डिफरन्स. ट्रान्सपोर्ट वाडले म्हणल्यार बाकीच्यो गोश्टी वाडटल्यो, थंय भाजी वाडटली, थंय दूद वाडटलें, थंय भायरच्यान चिकन कितें येता तें वाडटलें. सगळें वाडी जाल्यार आमी कितें करतले कॉमन पीपल? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडचड्यार कामरावेल्या लोकांची मोठ्या धगचपाट्यांतल्यान सुटपाची आशा. थंय रेल्वे अंडरपास जाता. कामरावेल्यान भायर सरूंक पावसांत वाट म्हणटा ती रेल्वे लायन क्रॉस करून वचपाची. नाजाल्यार रेल्वे लायनी पोंच्यान उदक वचूंक म्हूण केल्ले इल्लेशे वाटेंतल्यान पासार जावपाचे. आमदार मंत्री काब्रालान फुडें सरून थंय अंडरपास क्लियरन्स घेतलां. गांवचे 100 फामिलीक मोठी थाकाय.
कामराळ गांव जो सकलवाड म्हणून जो आसा त्या वाटेच्यान ना म्हणल्यार एक 200 लोकांचे वास्तव आसा. 30 ते 35 घरां त्या वाटेच्यान आसा आनी ह्या सगळ्या घरांक भरपूर त्रास आसात. म्हणजे काही सामान घराडेन व्हरतलो जावं कितें हाडटलो, बरें नाशिल्ले मनशाक दोतोरागेर व्हरतलो जाल्यार ताका सगळें उखलून हाडचो पडटा. कोणी समजा फाल्यां काळ मेलो तर ताजी तिरडी पासून जी आसा ती आमी रेल्वेच्या ट्रॅका वयल्यान आज मेरेन हाडीत आसात. आनी ही आमची जी गांवची मागणी आशिल्ली ती आमदार आमचो श्री निलेश काब्राल आनी त्याच परवी ताका जोड पावलान आमचो बाब फॅलिक्स जो आमचो कावन्सिलर आसा ताजोय बीन ह्या कामा खातीर खुबसो वांटो आसा आनी हे काम जाता तितले बेगीन मार्गेक लागचें. गाडी बिडी वचना, फक्त ही बारीक वयता न्ही रे, आनी कितें काय गाडी कसले वचना. आतां कितें हाडले जाल्यार चिरे बिरे हाडपाक आमकां त्रास जाता, सकयल काडूं मेळना लोळणी वयल्यान. सबवे जावपाची गरज आसली, खुबशीं वर्सां जालीं, कितलींशीं वर्सां जालीं ते सायडीन लोकांक वचपाक त्रास जाताले. आनी तुमी आतां पळयलां ते सकयल्यान लोक चलोन वयता, थंय एक मोटरसायकल सुद्दां वचपाक वाट ना. ती लोकांचो कितलो वर्साचो डिमांड आशिल्लो तो डिमांड आतां पूर्ण जाता. तेजें काम ऑलरेडी हांगा चालू जाल्लें आहा. 4 मीटर रूंद आनी 2.5 मीटर हायट तेजी आसा. हे आमचो आमदार लोकल MLA बाब निलेश काब्राल आनी हांवें मेळोन हो लोकांची ही मागणी जी आसा ही पूर्ण करपाचें काम केल्लें आसा. ह्या वाठारांत एक सायडीन न्हंय आनी एक सायडीन रेल्वे लायन, दोनी मदें तांकां कनेक्शन नाशिल्ली. थंय ऑलमोस्ट 100 घरां आसा आनी ते पावसांतले जे नाला आसा हो नाल्यांतल्यान वयताले. सो आज म्हाका दिसता आमच्या चीफ मिनिस्टरान आमचेर हें करून म्हणजे उपकार केलो दिसता की तेणें रेल्वेक प्रेशर घालून एक आमचो अंडरब्रीज आतां थंय करता. काम ऑलरेडी चालू जालां. खुबशे व्हडले व्हडले लोक आमचे सेंट्रल लिडरचे तेन्नाचे काँग्रेस लिडर येवन व्हडले व्हडले भाशणां केली पूण ते करूंक शकूना. आनी आज खऱ्यांनी जे ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर हेणे इनिशिएटीव घेवन आमी डायरेक्शन दिवन आज रेल्वेन अंडरपास कामराल ह्या वाठारांत चालू केला. कनेक्टिंग 100 घरां टू द मेन स्ट्रीम. द GM of Railways, who is a very entrepreneuring GM I have seen for a long time, he has helped us in doing this underpass. I thank him. I thank the Railway Minister of the Centre for BJP Minister who is always Mr. Piyush Goyal, who has been helping us getting these things done. And आमच्या चीफ मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा. भारतांतले पयलें जहाजोद्देग केंद्र वेर्णा येता. सरकारान कोकण मॅरिटायम क्लस्टराक वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत क्लियरन्स दिलां. जहाजोद्देगा खातीर मरीन, शिपबोट बिल्डींग आनी संबंदीत कामाक कॉमन फॅसिलिटी सेंटर म्हूण ह्या मॅरिटायम केंद्रांतल्यान सुविधा मेळटल्यो. मुख्यमंत्र्यान ट्विटरार परबी दिली. ह्या क्लस्टरा वरवीं खंय मोठ्या प्रमाणांत रोजगारय मेळटलो. म्हादय अभयारण्यांतल्या लोकांक जमीन मालकी हक्क दिवपा विशीं प्रक्रिया सुरू करतले म्हणून राना खात्याच सांगता. राना अधिकाऱ्यांनीच ही गजाल सांगल्या. ताचोच एक भाग म्हणून राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 70 कुमठोळ लोकां बरोबर बसका घेतली. लोकांनी तांचे प्रस्न काडले. खात्या आनी लोकांच्या संवादानच विशय तडीक लागतलो म्हूण ACF सांगता. विलेज म्हणून आसा पळय त्या लोकांचे आसा त्या एरियेक लोक आमचे हणटले, काजी रोयताले, सगळे करताले. ते तुमकां म्हणना जशें तुमकां काय डॉक्युमेंट लागता पळय तशें आमकां बी लागता. तुमचो डॉक्युमेंट घेवन येया, पोस्ट सांगता तुमचो डॉक्युमेंट घेवन येया आनी तेज्या उपरांत तुमी आमच्या गांवांत येया. हेजे जाणटे जे वाडवडी जातले तेंच्यांनी जमनी फोंडोन कितें सगळें उदरनिर्वाह भागयलो, शेती करून, कुमेरी करून. आनी आतां खंय तरी आमी बाकीचे धंदे करूंक शकता. म्हणजे काजू करता किंवा आनी कांय तरी प्रॉफिट करता. पण आमचे जे हें आहा ते आमकां मालकी हक्क कोण दिवचे आनी आमचे जे प्रश्न काही आहा बारीक मोठे ते सॉल्व करतात. ही आज हांगा कुमठळ गांवांत ही जी मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेक आमी लोकां कडेन संवाद सादपाचो प्रयत्न केलो. लोकांचे थोडे जे कितें ग्रिवेन्सीस आसात ते आयकून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आतां हे आमी जे ग्रिवेन्सीस आसात ते आमी बरोवन घेतिल्ले आसात. ते आमी आमच्या हायर अप्सा कडेन सबमीट करतले. ह्या हातूंत भितर मेन ग्रिवेन्स एकूच आशिल्लो की तांकां तांच्या जमनीचो मालकी हक्काचो प्रश्न आसा ताणें तो आमी रोखडो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आतां आमी गव्हर्मेंटा कडेन म्हळ्यार आमी हायर अप्सा कडेन आमचे संवाद केल्लो आसा की हांगा कलेक्टर ROC जो आसा तो रोखडोच अपॉयंट केल्लो वतलो. तो अपॉयंट जाल्या नंतर तांचे कोणाचे रायट्स आसा ते सेटल जातले. आनी म्हाका दिसता आमी असोच संवाद करून करून बेगीनच हो जो हें जाल्लो आसा प्रॉब्लेम असो दिसता वेल्यान प्रॉब्लेम दिसता लोकांच्या मनांत राग आसा तो सगळो आमी निस्तारायतले आनी बेगीन एका सोल्युशनाचेर येतले.
मनात हाडत जाल्यार कसोय करून बाकीच्या कामाक वेळ काडूं येता. क्रायम ब्रांचीचो PI फिलोमिन कॉस्ट फावतो तसो वेळ काडून फामिलीचें शेत करता. जाणटेल्यांनी राखून दवरिल्लें फामिलीचें शेत फिलू आजूय रोयता. ड्युटी सोंपली काय सोंपता शेतांत. मनीस कितलोय व्हड जालो म्हूण आपलें मूळ विसरूंक जायना. दर एकल्यान जाणटेल्यांचें आपलें शेत बाट खंय सांबाळचें. सध्या आमी कोसता आमी आतां न्यू मशीन घेतली आसा. सो आमी आमचेच फिल्डान आमी कोसता. आमी भायर बी वचोंक ना अजून. सो जाल्यार आमची फॅमिली फिल्ड खूब आसा. पयलीं आमचे बैल आसले. लास्ट 2 वर्सां जालीं आमचे बैल मेले दोन आसले. सो बैल मेले म्हणटकीर आतां न्यू मशिनरी येयल्या. यूज ऑफ मशिनरी ती घेतली आमी आनी आतां आमी काम सुरू केलां. आतां ह्या वर्सा आमी ज्योतीचे बी रोयतले. एवरी आमी ज्योती रोयता आनी आमकां लॉट ऑफ ग्रेन्स खूब मेवता. भायले घेवपाक गरज पडना तशी फॅमिलीक सगळ्यांक. बापूय आमचो 83 एज आतां अजून शेतां वयता 83 एज. सो बैलाक पळोवपाक एक मनीस जाय पडटा सारको डेली. सो तो मनीस आतां आमचे कमी जाला. सो मशिनरी येयल्या. सो मशिनरी यूज करता आतां. हे आतां ते पयलीं स्कुलान आसतना कॉलेजी आसतना पयलीं शेतां वयता सकाळ जावन भाजी भेंडे सगळे वयताले आमी. एवरीथींग स्टील इज गोईंग ऑन. आनी एग्रीकल्चरान आमकां वर काडलें आसा. सो एग्रीकल्चर आमी सोडचें ना. आय एडजस्ट माय ड्युटी आफ्टर ड्युटी. हांव शेतान म्हाका फ्री टायम मेळटा तेन्ना शेतान देंवता हांव. अशें काल नायट केलें हांवें. नायट करून आतां सकाळ फुडें शेतान देंवला हांव. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.